स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत पणजे पाट्यार बांदिल्लो मॅनग्रोव बोर्ड वॉका कडेन आडनदर जायत चल्ल्या वायट प्रकार घडटात. सुरक्षेच्या नदरेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. पणजे शारांत पाट्यार स्टेट सेंट्रल लायब्ररी फाटल्यान शाराच्या सोबीतकायेक मुदयेर थीक असो प्रकल्प उबारिल्लो. तो म्हळ्यार मॅनग्रोव बोर्ड वॉक. हे भारतांतलें दुसरें मॅनग्रोव बोर्ड वॉक आसा. पयलें अंदमान आयलँडार आसा. स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंतर्गतच ह्या सुवातेक आकार दिल्लो. सैमाच्या घोपांत आशिल्ल्याचो अणभव दिवपी ही सुंदर सुवात. सुरवेच्या काळांत तर ह्या सुवातेर आपणें पावचें, ह्या सुवातेचो अणभव घेवचो म्हूण दरेकल्याक क्रेज लागिल्लो. तशी भूल घालपी हिपळींच्या झाडां मदीं नटिल्ली ही तशी सुंदर अशी सुवात. कितलोसोच लोक सुरवेच्या काळांत ह्या सुवातेर बसपाक येताले. मात काळांतरान ह्या सुवाते कडेन येवप लोकांची गर्दी कमी जाल्या. लाखांनी पयशे मोडून उबारिल्लो हो प्रकल्प आसा. हाची तितलीच जतनाय घेवप गरजेची. सद्याक हो लवर्स पॉयंट जायत चल्ला. एके वटेन ज्ञानसेतू जाल्यार सामकार ज्ञानमंदीर अशें वाचप घर. मात अशा सुवातेक तेंकून ह्या मॅनग्रोव बोर्ड वॉक लवर पॉयंटाचें रूप घेवपाक लागला. ह्या सुवातेर नाका ते प्रकार घडपाक लागल्या आनी ह्या सुवातेर लक्ष दिवपाक कोण सेक्युरिटी गार्डय दिश्टी पडना. अशें आसतना ह्या सुवातेर कितें वायट प्रकार घडल्यार हाका जबाबदार कोण? RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार.